तुम्ही जर मुंबई गोय हायवेचेर प्रवास करपाचे आसात जाल्यार ही खबर तुमचे खातीर। नमस्कार, हांव श्वेता भोसले भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळीत तुमकां येवकार। मुंबई गोय महामार्ग बिरेस्तारा सावन सेगीत 3 दीस 4 वरां खातीर बंद आसतलो। 11 ते 13 जुलय ह्या काळात सकाळीं आनी दनपारां महामार्गाचेर ब्लॉक आसतलो। कोलाड लागसारच्या पुलाच्या कामा खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्यान येरादारी विभागाच्या अप्पर पुलीस महासंचालकांनी हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या। अशा वेळार वाहन चालकांनी पर्यायी मार्गाचो वापर करचो अशी सुचोवणी महाराष्ट्राच्या महामार्ग येरादारी पुलीस विभागान जारी केल्या। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन अडकून उरिल्लें मुंबई गोंय महामार्गाचें काम सध्या नेटान सुरू आसा। कोलाड लागसारा म्हैस्तारा न्हंयचेर नवो पूल बांदतले। हो पूल बांदपा खातीर 5 गर्डर घालतले। ताका लागून 11 जुलय ते 13 जुलय ह्या 3 दिसां खातीर हो मार्ग ब्लॉक आसतलो। सकाळची 6 ते 8 आनी दनपारां 2 ते 4 अशा 2 टप्प्यांत ब्लॉक आसतले। ह्या काळात महामार्गावेली दोन्ही वटेनची येरादारी बंद दवरतले। मजगती प्रवासी वाकणपाली मार्गान माणगांव वटेन प्रवास करपाक शकतात। मुंबई गोंय प्रवास करतल्या खातीर पर्यायी मार्ग खंयचे आसात हें पळोवया। वाकण, पाली, बिस्किंडे, रोहा, कोलाड रस्त्यान मुंबई गोंय महामार्गार वचपाक मेळटले। तशेंच वाकण हांगच्यान महामार्गावेली येरादारी पाली, रवळजे, निजामपूर, माणगांव आनी उपरांत मुंबई गोंय महामार्गा वटेन वतली जाल्यार खोपोली, पाली, रावळजे, निजामपूर, माणगांव हे रस्ते येरादारी खातीर उपलब्ध आसात। तुम्ही मुंबई ते गोंयच्या प्रवासा वेळार ह्या सगळ्या पर्यायी रस्त्यांचो वापर करपाक शकतात। तर अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयक फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करचें आनी आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करचो। तशेंच ताज्यो बातम्यो वाचपाक www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दिवची।